म्हज्या मगार भावान आनी भयणीनो एकलो मनीस हांव गुलबर्ग आसतना ताचो बापूय इगर्जेक येतालो ती हिंदुवांची आसली सदां तरी येतालो बसतालो एक दीस अंतरल्या मागीर ताचो खूब सुमार दीस उपरांत इगर्जेक आयलो आनी म्हज्या लागीं म्हणालो ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅದು ಏನು ಪೂಜೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ मग लागले बघितलं बरं सांगले मग इथे बसून एक 20 पेटेले आणि तो आखरीस्तो बाऊ मुखात बसलो आणि नेक्स्ट आपल्या जेवण आलो ಈಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಾಠ त्या दिवशी मला खात्री झाली मग भावान आणि बहिणीनो मोनी स्मेलला गेली येतो आज नंतर बसली तुमच्या मनात किती जरा तुमची गेली मलगडी येता स्वप्नात येतात आता करा अय उरल्याची येणारी उडास येणारी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट कडे पडली थोड्या वेळ दिसता आणि वेळी मनुष्या बाप काल्याक स्वप्नात येतात माई काल्याक स्वप्नात येतात तो भेट दिसताली कोणाक तरी स्वप्नात तुमचा पप्पा मम्मी येते त्याला भेट दिसताली मग भावान आणि बहिणीनो आज किती आवडले येता नो बरो जर तर मेल्ली मनुष्य तुमच्या स्वप्नात असाल तर 100% खात्री करा ती सरकार असा सरकार असं मी मात्र आमच्या स्वप्नात येतात यम कोणाला तरी आमच्या स्वप्नात येणार किती आपल्याला एक ग्रेस्त मनीस आणि लाजर असलो लाजर गेलो आणि काही गेलो बाईबल सरकार गेलो म्हणा ना अब्राहमाच्या वा ते कुशिंग असलो अब्राहम सरकार असलो गेलो कळीत ना आम्ही पळव ना पण ग्रेस्त मनीस काही गेलो एम कोडा गेलो म्हणतात त्या ग्रेस्त मनीसाक ताच्या बाबाच्या स्वप्नात सुद्धा येऊन ताका जागृत देऊ जावना कित्याक सांगा बाय ताचेमध्ये आणि सर्गामध्ये खंडाक असलो न्ही की तिसऱ्याने इशिन येऊन जायना इशिल्याने तिसऱ्याने वचून जायना तो खंडाक कोणे असलो हू क्रिएटेड दॅट गल्फ कोणे असलो लाजर दुबळो असलो ग्रेस्त मनशाची गेट 1 किलोमीटर पयस आसली त्या गेटी कडे पडून असलो ग्रेस्त मनशान ताचे जिवंत असताना ताची गरज असलेल्या मनशाक 1 किलोमीटर पयस दवरलो देखून अब्राहम म्हणता तुमचे मध्ये आमचे मध्ये एक प्रथा तुझे जीवन असताना रचला कळले देखून आज उल्टर्नेशन म्हणता देयर इज अ थ्रेड लाईक डिफरन्स बिटवीन हेवन अँड हेल सरकार एक काळामध्ये म्हटल्या व्यत्यास कोणा होते तुम्ही अंगसर जिवेतना व्यत्यास दवरलाय तर तुका व्यत्यास आसतले तुवें कंदाक तुझे आनी तुजी गरज असल्या मनशाक एक रचलाय तर कंदाक आसतलो ना तर तुका आनी सरकार कंदाक आसतलो प्रेज द लॉर्ड भगवान जेजू आज हे उत्तर कित्याक म्हणटा म्हळ्यार आमी ह्या म्हयन्यात फाल्यां रुपांतराचे रस्ते देगी वय म्हाका सांगा म्हाका पेद्रो ताच्या की पहिले 100,200 वर्सां पयलीची एरिया प्रवादी पडले हां ना न्ही पडो ना मोइशे 1000 वर्सां आदी जियलो सॉरी मोइशे 1200 एरिया प्रवादी 900 वर्सां पयले पेद्रोच्या पण पेद्रो वक्त मोइशे वक्त एरिया कशे कळले तो म्हणालो आम्ही 3 तंबू मारया एक तुका एक एलियाक एक मोइशे तो मोइशे वक्त एरिया म्हणून पेद्रो कशे कळले तांकां खंयची कूड आसली देखून आज या विषयी मी जीवन मेल्ल्याचे जीवन पण कितें पडले म्हाका
इल्ले कसलो टॉपिक थियोलॉजी उरलें तुमकां सादें मापान समजोवचें बरी हांव तुमकां विवरण करूंक प्रयत्न करता. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ, ಕೋಪವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ಸರವಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಕವಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಣಿತ मोरयेचे समजा स्वर्गवरण स्वर्गारोहण नाही, स्वर्गवरण आणि स्वर्गारोहण किती व्यत्यास? आमचे स्वर्गवरण की स्वर्गारोहण की आमचे स्वर्गवरण पळया जेसू मेलो तो जिवान जालो. आता तुम्ही आता बेतरी गेल्या 9 वरा तुम्ही पाठी येतात घरात तुमका वेलकम करून रावतात की हे तुम्ही तुमच्या घरात पाठी येतात. जेसू सरकार सोडताना आता कोणी वेलकम करून नसले कित्याक तो त्या घरात पाठी गेलो जाल्यार डिफरन्स तो त्या घरात नाही त्या घरात पाठी गेलो. मर एक स्वर्गी गेले उभारले गेले तोवर देव बाप आणि पडले सगळे संत भक्त सर्गीच्या दारार आयत्या सगळ्या ताळयो पेटून कित्याक ती सर्गीची नाही तिका सर्गी गेले म्हाका आनी तुका आमी सर्गी तावलाई गेले आमकां सर्गी वरतात ताळयो पेटून स्वागत करतात आमकां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखो आता मग तुमका एक सवाल, जेजूची कूड फणांत नतली, मरीची कुडी फणांत नतली, तर खंयच्या कुडीन ती जिवांत उरली? तीच कुडी फणांत पुरली ती कुडी. Which body? There is the same body. जर तर तीच कूड जाल्यार भावान आनी भयणीनो मग्दलाच्या मरयेन जेजूक पटलून धरून रावले वळखी मेळूंक ना, तिका पटलून धरून जावना. ती कूड जाल्यार तुका वळख मेळटली आसली. 3 वर्सां तिने पण तिका पळयला. तीच कूड जाल्यार भावान आनी भयणीनो तीच कूड जाल्यार एमोसाच्या शिसान जेजूची कित्याक वळख मेळना? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आता तीच कूड जाल्यार धांकलेल्या दारांतल्यान जेजू कसो भितर आयलो? आज तुम्ही धांकलेल्या दारांत तुमकां म्हाका आनी तुका भितर येवंक बिलकुल जायना, जायना. धांकलेल्या दारांतल्यान कसो भितर आयलो? तुमकां थोड्यांक मेल्ल्याचें भें आसा न्ही, तुमकां एक सत गजाल सांगता, मेल्लीं दारां धांकलेलीं भितर येतात. थोड्यांक मेल्ल्याचें बारीक आहे आणि जनाला भागला पुरा घालून भितर बसतात. ते तुमकां एक सत गजाल हांव सांगता, मेल्लीं मनशां धांकलेल्या दारांतल्यान भितर येतात. मग असं तर खंयच्या कुडीन जेजू उठलो? देखो न्हू ही बाय पुस्तकाचे सवाल पवित्र पुस्तकात आमकां जेजू खंयच्या कुडीन उठलो आनी मेल्ल्या मनशांनी कसली कूड घेता म्हणून आमकां सांगितलें. आता सिंपल एग्जांपल सांगता, सिंपल एग्जांपल तुमकां समजोवचें बरें. हांगा भुरगीं आहात, व्हडान बी आसा. आता हें उदक हें म्हाका पिवंक जाता न्ही, हें उदक फ्रिजांत दवरल्यार कितें जाता? आयस जाता. तें पिवंक जाल्यार आतां म्हाका कावंक जाता. यस, कावंक जाता. तें आयस जाल्लें तुमी कितें करी जाय म्हळ्यार एका रुमाची पुरा बागला घाली जाय, पुरा रुमाची बागला घाली जाय. एक स्टव दवरून कोतकोतो काडली. कोतकोतो कितें जाता? उदक आवी जाता. वयगी आवी जाल्लें उदक धांकलेलीं दारां आसात. आवी जाल्लें उदक आसा की? आवी जाल्लें उदक आसा की? धांकलेल्या दारां भितर आसा की? तुका दिसता की? उदका कितली स्थिती आसत? एक घन, मागीर जल, द्रव आनी एक अनिल. वयगी
अनिला जाल्ल्या उदक म्हज्या रुमा भितर आसा पूण म्हाका दोळ्यांक दिसना. ते जनावरां भायर येताली अनिला जाल्ल्या उदक भायर येताली जनावरां अरे वता न्ही खंय कितें आतां इथं कशी येत न्ही ताका अशें उदक भायर वचूंक जाताली जायना. देखो जर तर एका उदकाक 3 स्थिती आसात मेल्ली मनशां मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांकां खंयच्या स्थितीची स्थिती ती स्थिती तो देखो उलटन दिशेन म्हणटा हेवन इज नॉट अ प्लेस एज यू थिंक. चल तुमच्याकडे तुवें चिंतले परी एक जागो नाही ती एक स्थिती आता ती स्थिती कशी एक्सप्लेन करू म्हाका कळ्ळें. हांव तुका एक सिंपल एग्जांपल सांगता. लिंबो कितें आसा लिंबो आंबट मिरसांग ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಕಾರ್ನಿ ಮೀಟ್ ಕಾರ್ಕೇಶನ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹುಣಸೆ ಹೇಗಿದೆ ಹುಣಸೆ ಮೆಣಸು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅದರ ರುಚಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇದು. ಕೆಂಪಿನ ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? That's why आम्ही मेल्ल्यामागे कितें जाता म्हणून जुवांच्या वांजेला बरें तांकां सांगता जुवांचो वांजेर कोणें हाडला ती काडा पयले सॉरी जुवांचे वांजेर न्ही जुवांचे पयले पद आदी 3 वाक्य दोन म्हणटा आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां एक पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातले म्हणून सांग. मग सर कशें आमकां बरोबर वय देखीक आमकां दोतोर आमी सर्ग पळोवना आमी मेल्ल्या कितें जाता आमकांय कळीत ना. पूण भावंडी मनीस 1000 तुमकां सांगता जुवांव दुसरो म्हातारो जालो आनी ताणें रिजायन दिवना न्ही रिजायन दिवना मरता म्हणटा रिजायन दिवना बेनेडिक्ट सोडाक रिजायन दिवना तो बसचे कडेन तकली पडटाली येणे शिंपी गळटाली आनी पेंड तांदूळ बरोवंक जायना ताका बरोवंक जायना. एकल्या पत्रकाराक गेलो आनी ताका म्हणालो पापा यू आर व्हेरी ओल्ड नाव and very sick. Why can't you resign and take rest? Papa, तू म्हातारा जाला शिंपी गळटा येणे हात घालता ते पेंड घालता तुका बरोवंक जायना तुका रिजायन टू रेस्ट करी येत नाही. तो म्हणालो when I have all the eternity to rest with God, I will not rest here. सस्त्यान देवा सांगता म्हाका विषयवंत घेवंक आसतना ह्या संवसारांत हांव विषय घेवचो ना म्हणलो. म्हळ्यार वावाडटे मनशाक आपूण सस्नान देवा सांगता जियेता म्हणली खात्री असं जाईल आणि त्या खात्रीन आमी जियेत त्या खात्रीन आमी जियेत. देखून आता खंयच्या कुडींत आमी उरता आता सिंपल एग्जांपल सांगता हांव तुमकां. एक परत कितें सांगता म्हळ्यार मोठे व्हडले थियोलॉजी उलयले समजना. म्हजो आग 93 वर्सां आमी मेल्लो आमी ताका 12 वर्सां पळयला 12 वर्सां आमी ताका पळयता तो म्हातारो जावन बारीक जावन मोठो जालो जिवान म्हातारो. आतां हांव सगळ्याक गेल्यार आनी आतां कशें पळयलें म्हाताऱ्याक पळयलें म्हाका वळख कळटाय ना. हॅलो हांव ल्हान आसतना हांव ताका पळोवना. देव म्हाका म्हज्या आबाक थंड प्राय दाखयत जाल्यार कोण आबाक हांव दिसता हांव येवन म्हणत म्हाका सिलाम दाखयता तुका हांवें पळयलें करता मिसांचें पळयलां चर्मासांचें पळयलां आराधनाचें पुरा म्हणटलो वय पूण तोचो आपूण म्हाका कशें कळचें. देव खंयच्या रुपान म्हाका दाखयता तर तुज्या बापाक तुवें कशें पळयलां तशेंच ताणें दाखयचें न्ही. पळय तुमच्या व्हडली मांय तुमी कशें पळयलां तशेंच त्या व्हडली मांयचें भुरग्याक फोन दाखयत जाल्यार देखून म्हज्या भावान आनी भयणीनो सरकार एक खूब
पळया कोरिंथीयांक बरयलें पत्र तुमच्या बायबलांत काढा कोरिंथियन्स चॅप्टर 15 पयलें पत्र हांव तुमकां इल्लें वाचून सांगता अशें आसता भावांनो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो आसचो ना वा जे कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्यान वांटो घेवचें ना आतां एक गूढ हांव तुमकां सांगता आमी सकयल मरचीं ना पूण आमी सकयल रुपांतर जातलीं आहोत एका खिणा भितर दोळे धांपून उक्ते करचे भितर निमाणे चितुलेच्या आवाजाक हें घडटलें मोगचन जायते फावटी आमी चिंतचे आसा आमी इतलो कूड घेवन ते जिवांत जाता खंयची कूड सांग पावल बरें म्हणटा कोरिंथीयांक बरयल्या पयलें पत्रांत 15 वाक्य 35 वाचता आतां कोण तो विसरलो पुरो मेल्ल्याक जिवांत उठोवचे कशें कसली कूड घेवन ती फाटी येतली अरे पिशा तुवें ओंपलेलें ती पयलें मेल्ल्या किर्लोन जीव दिता कितें तू ओंपतना फुडें कितें जावंक आसा तो रूप वा जड तूं ओंपिनाय प्रेज द लॉर्ड आतां सगळ्यांनी थोड्यां शेतां आसा तांकां भात ओंपला न्ही भात वयर येता न्ही नेज वयर येता नेज वयर येवन तातूंत 100 भातां जावची पोटेन्सी आसा सकल आसा वयली देखून तुमच्या भावांनी भयणीनो आमच्या मरकड्याक आमी मातयेंत पुरता तीच कूड वयर येना वैभवी कूड वयर येता अशें आंबो आमी मातयेंत घालप जड वयर येता आंबो वयर येता न्ही त्या जडांत एकाच रुखांत सस्ताक कितले लाख आंबे जातील कितले करोड आंबे जातील ती सकल त्या ल्हानशा बिया भितर आसा देखून तुवें आनी आमी ओंपलेल्या आमच्या मातयेंत वांगड्याक घालप पळय तें रूप न्ही वयर दुसरेंच रूप येता दुसरेंच रूप प्रेज द लॉर्ड देखून म्हाका न्हू आमी मोरी माय जेजू सरकार गेली म्हणटा आसतना तांचे रूपने म्हाका ती पळोवंक मेळटा म्हाका खात्री ना पूण एक वैभवी पूण म्हाका आनी तुका मेळटली एकलो मनीस मेलो आनी सर्गाच्या दारार रावलो आनी पेद्रो म्हणालो तुका सर्गा वचूंक जाय गेम काडा वचूंक जाय ताका तो म्हणालो 2 वर्सां आदी म्हजी बायल सरिल्ली ती खंय आसा ती हांगा सरकार आसा तशें जाल्यार म्हाका एक माण पुरो तशें म्हाका एक माणूच पुरो म्हाका म्हणालो मग आमचे चिंता म्हणटा अशी देखून मोरी माय सरकार आसा सादा भक्त संघात आसा खंयचे रूप रे घेवन खंयचे रूप खंयची कूड घेवन मोरी माय गेली हॅलो मोरी माय बरोबर ना मोरी माय आमच्या घरी सकरा बरी गेली तिका मातयेक पुरलें तिका मातयेक लायलें पूण पोंडान तिची जेजू बरी कूड नातली बायबलांत कितले तरांचे कूड आनी हो सुमेर सरकार गेला म्हणटा तुमकां कोणाक हा एलिया वयली आनो 356 वर्सांची 360 इयर्स तो जियो आनो पयलो तो सोरो नासतना तो देवान ताका सरकार उबारलेलो आनो मागीर एलिया कुडयेंतलो समेत सरकार गेलो जेजू आनी मोरी मायची कूड आनी आत्मो सरकार गेली आतां मोगाचें मनीस कितें जावन आसा मनीस कितें जावन आसा केवल कूड आनी आत्मोगी तेसलोनिकेंकांक बरयलें पत्र काडा तेसलोनिकेंकांक बरयलें पत्र आदी 5 वाक्य 23 कोणाक मेळ्ळें समाधान दिता तो देव तुमकां सर्वटांनी पवित्र करूं सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण आत्मा आनी कूड हॅलो मनीस आत्मा प्राण कूड आमी येदो चिंतलें मनीस म्हळ्यार कूड आनी आत्मा मरतना कूड मातयेक येता आत्मा
यें तुम्ही तुमच्या वयले चड वयर उलयत नव्हतो पूण इल्लें समजून घेवंक तुमी प्रयत्न करता हेब्रेवान बरयलें पत्र आनी 4 वाक्य तेला काडटा हेब्रेवान बरयलें पत्र Hebrews chapter 4 verse 12 काढा देवाचे उतर जीवन आणि क्रियात्मक देवाचे उतर जीवन आणि क्रियात्मक ते खरे पाजलेल्या दोन दारीच्या तलवारीच्या चढ कातरून सत्तर असले यस प्राण आणि आत्मा देवाचे उतर खंय येता उतारी प्राण आणि आत्म्यामध्ये येता कूड नंतर आला आता इंग्लिश संकेत बॉडी सोल एंड स्पिरिट या दोन किती सांगता मिळाले आणि बरे समजा बॉडी सोल एंड स्पिरिट और फर्स्ट यू पुट स्पिरिट सोल एंड बॉडी पळे कूड ही कूड म्हाका पिडा येता कॅन्सर येता वा ताप येता तकलीफ पडटा कुडीन ओके हे सगळे कुडीन सो म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें प्राण म्हळ्यार कितें हांगा बसलेली सांगा म्हाका हांव उसपास न्ही सो इज तुका राग कुडीन केन्ना घेत ना तुका कुडीन केन्ना वचना न्ही प्राण राग मसो what mean singing what mean प्राण आता हांगा मरण पडलो कूड मेली राग मेलोगी मोसोर मेलोगी हगे मेलेगी म्हणजे पुरा प्राण आत्मा स्पिरिट म्हणटाली आता सांग म्हाका भावन आनी भयणीनो आमी मागचे कुडींत की प्राणांत की आत्म्यांत ये तुमका क्लियर करून जाय म्हाका आगे तू ये ना तू ये हांगा सगळ्यांक एक कितें मनीस शर्मा वाईट केल्या मागीर आमकां समजा लागलो तें घरा वयर हांगे मागीर ऑन आसा म्हणटा ऑन ना न्ही हांव कितें मागीर नाका गुड तुझें नांव कितें वेलरीना तुका ल्हान आसतना कुंकार मेळटना मुवमेंट दोतोर शिकयल्या न्हू तांकां पडलें ओके दोतोर शिकयल्या न्हू लगीन शिकलाय न्हू दाविदाच्या बुरजा म्हळ्यार कालें बुरजा म्हळ्यार कालें आत्मीक बंधना म्हळ्यार कालें ना उलय नाका तुका नाका हांगे 70 वर्सांची चुकी सांगा म्हाका आत्मीक बंधना म्हळ्यार कितें दाविदाच्या बुरजा म्हळ्यार कालें बुरजा खाली म्हळ्यार कोत्ता आमकां विचार मानपाक जाल्यार बंधना म्हळ्यार कितें गुप्त गुलाबा म्हळ्यार कितें मिस्टिकल रोज म्हळ्यार कितें तुका कुंकार म्हळ्यार कितली वर्सां जाली 4 to 5 years, right? Now third standard, go to the school. Iskola गेली. Third standard आणि तुका lesson असेल न्ही. Third standard lesson. ते final परीक्षेक बरयले. Third standard final परीक्षेक बरयले. तू पास जाले. Fourth and no subject की. Fifth and no subject की. Now which standard you are? 9th. तुवें आता 9th third आणि शिकयले बरयले टीचर तुका पास करता की. तुवें खंयचे बरयले? आता 70 वर्ष बसलो आप आणि वडली माहिती आणि 60 70 तुम्ही थर्ड अंक केले तर मागणे अकाई करतात की ना तुम्ही थर्ड अंक शिकलेले दिन अकाई म्हणता की ना तुमच्या प्रायोरिटीत तुम्ही स्पिरिटांत मागण्यांत देवघरांत वाटल्यान किती जाणां सांगा I have grown. You should have grown to the level of PhD. आमचं बसलेली कोण म्हाका सांगता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र डाव्या का उजव्या कितें करता
those who are 70, 60, 50, हांव तुमकां सकत घालून दिवचें I want to explain this. हे भुरगे आनी 70 वर्सांची येयल्यारी 80 वर्सांची येयल्यारी 90 वर्सांची येयल्यारी she will hold on to only that much. She will not grow. That's why मनशान सदां आनी स्पिरिटान मागत जाय बट एगोड पर्यंत कितें बाय हार्ट नोवेलाचे पेपर पळोवन तूं वाचतात पळय मागणी करतात यू आर सोलिश क्रिश्चन नॉट स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चन सोलिश प्राण क्रिस्तांव प्राणान मागचे हांगा बरें करता म्हळ्यार खुशी जाली कितें कितें भायर येता ना Praise the Lord. Praise the Lord. ताका एक टाकी म्हणा एक कडी येता तर वेळ घेता मगाच्या सो Mary is not soulish Christian. Mary is a spirit-filled Christian. आज कॅथोलिक आम्ही असा म्हाकाय तर तुमकां सांगता समेस्ताक आमी एक गजाल सांगता कम ऑन रेज टू द लेवल ऑफ स्पिरिट फिल्ड क्रिश्चन हाकितलें सोबी मंदिर तुझे ये सोन्या दरबारच्या तुमचे मंदिर कोण आता ये कीर्तन 84 verse 1 हाकितलें सोबी मंदिर तुझे सर्वेस परा दरबारच्या आमची उडपीत करम पडलेली गरजा सुनीत आसा ती बाय सुनीता पळयतना ती एकदम गुन्यांव जाता मग सर कीर्तन करले कीर्तन म्हणटना मंदिर जातलें तो इगर्जीक ते देवाळांच्या लोकांक पळयता आनी ते दुसऱ्या स्पिरिट फील्ड लोकांक पळयता आनी म्हणटा हाकितलें सोबी मंदिर तुझे हे सोन्या दरबारच्या हांगासर या इगर्जीक 300 लोक आसा की 300 टेंपल आसा 300 मंदिर ताळेली आमकां भावना येयलो आमचो देव त्या मणिपुरात नागपूर ही करके मंडळाच्या उपान केलो आमचो ही देव ही करके ना आमचो देव अल्टिमेटली तो आमचे भितर आसा हे मंदिर करून पडा गॉड इज लिविंग इन दिस हांगासर मंदिर देखून या संवसारांत ही करके भितर ताबेरनाकल स्थापीत जावच्या फुडें एका मनशा भितर हे ताबेरनाकल स्थापीत जालें ती जावन आसा मरी मुनींग ताबेरनाकल तस जाल्यार ताबेरनाकलाक मुखार भावना आनी भयणीनो देव माती लागून सॉरी देखून तुमी म्हणटात जर तर हे देवाळ मोडून पडत जाल्यार आनी ही जर मोडून पडत जाल्यार तुमकां भारी गजाल जातलें प्रतिभटन करतल्याक आमी प्रतिभटन करची गरज ना आवर गाड आतां तूं म्हाका मागीर जालें मीस जालें ही गती पूर्ण कागला दपली दांतलेल्या दारा भितर जेजू आसा की हॅलो कोणा खातीर आहा क्रिस्ता संगी सोंपलोया आखरी मी सांगले की तशें म्हळ्यार तुमी जेजू तांकां तुसोन गेले My dear friends, Jesus is in relationship, not in this tabernacle. Asa tabernacle asa naam sagana. They tabernacle would legi, ye tabernacle would. Amnasa, this is the tabernacle. Ye tabernacle mati upodla dev mati जाऊन सोडीत गी. सांगा बघा, सोडीत गी. भावनानी बहिणीनो, आज आम्ही इतलेच चिंतित आहे. मोर ये माय प्रथम ताबेरनाकल ते ताबेरनाकल माती जावन सोडून देता देखून तिची तोंड आनी आत्मो उबार गेले प्रेज द लॉर्ड आता ती रेजरेक्शन म्हणटा आसतना हांव तुमकां सांगता मोर मनशाक मरत तूं म्हणना रेजरेक्शन जावन मोर ये माय नेली आमचे बरी मातयेन तिका पुरले मनशाक बोध काय ते
चवता उलयता तुमचे लागीं ओके म्हाका सिंपल सदां तुमकां कळोवंक जाय पळया ग्राहम स्टेन 1919 ताका कितें गेलें बापाच्या भुरग्यांक जिपार बांदून उरपायले वय आतां सगळे मेले स्पिरीट सगळे मेले आनी ताची बाय उबे रावन म्हणाली हांव त्या दारा सिंगाक बक्षिता रेझरेक्शन जर तर तिच्या काळजांत राग असलो तर मोसम असलो तर ती तदावरती असली दिस इज द ट्रू रेझरेक्शन माय फ्रेंड्स सांगा म्हाका राणी मरिया 40 पटी सुरी घाली 40 पटी मागीर 16 मागीर ल्हान आंगांत गाय आसले तिचे बेसातल्यान जिवेची मारल्या त्या समंदर सिंगाक राणी मरियाच्या आवल्यानी बहिणीसोबत राखी बांधली आणि कितें म्हळें हांवें तुका बक्षिला ट्रू रेझरेक्शन नॉट आफ्टर डेथ not after death देखो जो मनीस चिंता अंकुर प्राण आणि आत्मा तो कितें करता म्हळ्यार आत्म्याक चड गौरव दिता आतां सिंपल एक्झाम्पल सांगता काल राहुल गांधी काल कितें एक सुडका मेळिल्ली कारण कितें ताणें ते तोंडान खाली सांगलें वय की आतां हांव न्हिदून रावता त्या वयर बसलो पळय पाटार बसलो ताणें एक दीस भाशण करतना म्हणालो राहुल गांधीन म्हाका 92 गाडी दिल्या राहुल गांधीन म्हाका कितले गाडी दिल्या ते राहुल गांधीन म्हाका 92 गाडी दिल्या ओके आनी ताका पप्पू म्हणून कितले पयशे सांगले ताचे माय कितले पयशे गाडी दिले ताचे आबा कितले गाडी दिले ती व्हडली माय कितले तेजे मेल्ले बापाय कितले पयशे गाडी दिले आनी लेक दवरले आतां गाडी दिले तुका अपमान केले तुजे कुडी की तुजे अपमान हॅलो तुजे कुडी आनी तुजे प्राण आत्म्याक नाही तुजे प्राण तुझे ईगो आत्म्याक ना ईगो तुझ्या प्राणांत आसा देखो जो मनीस काल प्राण आनी कुडीन जियेता आत्म्यान जियेना ताणे म्हजें नांव पाड केलें भावन आनी भयणीनो तुजे तुजो क्रिमिनल केस जाल्यार ओके तुका कोणी जिवा बेजारी गेला पोस्ट कोर्टाक तुजे कोणी आस्ती पाड केल्या पोस्ट कोर्टाक पूण तुजें नांव पाड केल्या कोर्टाक येताय जाल्यार तुजी कितली घमंडी आमकां कळटा तुजी आत्म्याची स्थिती कशी आसा प्रेज द लॉर्ड देखो आमकां क्रिस्तांवांक कोणें तुजें नांव पाड केलें बिलकुल बेजार जावंक ना तो मेला जर तुका बेजार जाता जाल्यार दॅट्स वाय एकलो रेनर एकल्याचें नांव आसा मती गुड आसा ना ताणें कितें पोंडार बरयलें died twice and buried once died twice and buried once तुझ्या ईगो तुझ्या प्राणाक तू मेलाय died twice buried once म्हळ्यार तो एक पडी पत्कार मेल्लो ताच्या रागाक मेल्लो ताच्या उपरांत तो ताका पुन्हा जिवन जावंकच ना रागाक मरी माय मगाड भाव आणि बहिणीनो तिची कूड कित्याक कुसोवना म्हळ्यार आमी सगळीं देवा लागीं वचोंक आशेता न्ही आमी देवा पळयची देवा लागीं वचून आशेता फकत त्या संवसारांत एकाच व्यक्ती भितर देव येवन आशिल्लो जाल्यार त्या मरी मायेच्या भितर म्हाका काळयेच्या मगाड भाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया संवसारांत एकाच एका मनशा भितर हांवें ताचे भितर जियेचे म्हाका तसली पवित्र आत्म्यान जियोची एक मनीस जाय म्हणून असली तर मोरी माय मात्र खंयच्याय व्यक्ती भितर that's why Quentin she said God chose Mary not because she is virgin but because she humble तिचे भक्ती येजोड जल्मून आणि जल्मा
पुढची एक टॉपिक इतकं मोठा लोकांना एकच धर्मी तीन शब्दाचा पुनर्जन्म, पुनर्जीव, पुनरुत्थान. पुनर्जन्म ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? पुनर्जन्म ಅಂದ್ರೆ ಏನು? तू आता मनीसच आहे. तू हे केले बरे केल्यावर निश्चित मग मनीसच जन्म होत आहे. नाटल्या तू फेटलो जाऊन माझं जाऊन गोड जाऊन किती जन्म वैकी ಅದು पुनर्जन्मದ ಕಥೆ. एकल्याकडे मांकोड आहे. मांकोड येऊन तो त्यांच्याकडे तो प्लेटिंग होता. त्यांच्या घरात राहता काही मोसा नव्हता. पाणी पॉईंटवर गेले त्यांच्या कुटुंबा दाढी आवाज सगळं तो मांकोड घेऊन त्यांनी राहिला. ती त्यांची खात्री त्यांना काय मी टीका करू ना. पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जीवन आहे. पुनर्जीवन आहे. जेजू काय करतो ना जीवा घडले नाही प्रत्येक जीवा घडले कोणाला लाज नाही कर्नाटक अंगपड्या सोलिश क्रिश्चियन्स. I tell you one thing, those who are not spirit-filled Christians and soulish Christians, Jesus clearly सांगता फक्त जेजू लाजाराच्या याईराच्या दुवेक म्हणजे कोंकणी आणि कन्नड मिक्स होतात. ते पुस्तक नाव सारखे नाटल्यात समजून घे. जीवन कुठे ती काही वेगळी घरा भितर गेली पन्ना की मेला म्हणून पडत ना. ती घरा भितर गेली कोणा ती मेल्या म्हणून पडू ना. आता जेजू घरा भितर येतात आणि स्त्री चलिये उठो. तो म्हणालो ती ती मोनो ना ती मेल्या. जीसस ट्रीटेड डेथ ॲज इट इज स्पीक. मरणकडे खाली नीट बघायचं. जेजू तो क्लिअरली म्हणता ती घरा भितर गेली ती पन्ना की मेल्या पड आम्ही किती जण बसल्याने तुमचे कितले जण सोबत मोबाईल आणून बोलत असा. ನೀರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಮನೆಯ ಹಂಗೆ ತಕೋ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬಹಿರಂಗ ಚೆಲುವೆ ತಕೋ. कितले जण खात्री असं मोठं आत्मामध्ये भितर जीवन असा. तुम्ही थोडे प्रश्न करता लोक जण असा बरं दिसता. माझं आत्मामध्ये भितर जीवन आता की माका माका मात्र घरा भितर गेले. दुसरे नाही कर्नाटक घरा भितर गेलो आणि सिमिस्टर एका घर वर्तले थोडे तुमच्या भितर येतात साथे वाड्याजवळ गेला. मी सांगितलं ना क्रिसमसाक पावत येतात ईस्टराक येतात वाड्याजवळ तिकडे ही गर्दी खाली रेते लागलेली ना खूप सारी जण 20-25 वर्षांनी खूप सारे जण तांचो तो मेला घरा भितर आणि सगळ्यांकडे तो मेला. आणि कोपरे कोण दिवसात तो वाफडी येतात. They went on the way to the cemetery. Third, Lazar मेला. 4 दिवस झाला कुस आणि घंटा तो वही तो घरात मेलो कोणा कोणा सिमिस्टर गेले का पेटेन दवरलो मागे पोटांत दाखले तो कुसला बिन लादेन. हिटलर त्याची परिस्थिती ते मेल्या मात्र नाही. ते सिमिस्टर जो ते कुसल्या त्यांच्या हातने. अंडरस्टँड समजायला तुम्हाला? देखून जेजू म्हणता भावाला आणि बहिणीनं लाजर बाहेर ये मला कैतर बाहेर ये ब्रदर पोंडा मानू हे संसार बडा पोंडो केवळ कोडी काही प्राण जीव लागत. तुम्ही पोंडात असले बाहेर ये आणि बाहेर येते नका सोडया सोडया बेस्ट जाग कितले वर्षा याला कुठल्या जागेला गेले आज एक बाई कोर्टा गेली. कोर्टा वचून ज्याच्याकडे येतो म्हाका डायव्हर्स जाय येतो. अरे काय सांगितले डायव्हर्स काय काय म्हणजे गोवान म्हाका हिपोपॉटॅमस म्हणटा. हिपोपॉटॅमस म्हणटा काय करता तुका नीराणे मोठे देखो हिपोपॉटॅमस
तेकाला म्हणले म्हणजे ते 20 वर्सां पयलीं म्हणले 20 वर्सां पयलीं आनी आज तुका डायवर्स कित्याक जाय ताका ती म्हणाली म्हाका ते इको पडटा काल करतले हांव भोंवन मैसूर जुवाक पिकनिक गेलो हे देवा म्हणजे गोवान 20 वर्सां म्हाका इको पडटा म्हणजे हें म्हणलें की हो आजच्या सांगात आनी 20 वर्सांची पळया प्राणांत जियेची मनशां प्राणांत मागले करची हांगा बरें जाता काणा बरें जाता आता ते करत नाही कोतार म्हणटा ये जेसू आमकां खूब माता दितो दोय म्हूण पातयता मागीर कोटी म्हणून महाकोटी सांगा म्हाका पत्ते सदा म्हणा ताचे की कोटी सर मोजी हांव ते नाही म्हणून तुमचे ते म्हणून नाही यस ताचे की कोटी बिलकुल प्रेज द लॉर्ड ना निन्ननु बिट्टु बाळलारेनु ए सिसिल्या पळे ना निन्ननु बिट्टु स्वीट कृपा देखो तू किती मागताय तू कुकळीत ना जेसू म्हणालो ल्हान भुरग्यांक तुजे सरशी येवन सोडा कित्याक तांचे बदल म्हजे कांय व्यत्यास ना म्हजो वत्नो इतलो नितळ की तांचो वत्नो तितलो नितळ आसा देखून मरियेचो वत्नो इतलो नितळ आसलो की जेजूचो वत्नो तितलो नितळ आसलो तितलो वत्नो नितळ आसलो देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो तांची कूर हांगासर कुसोम ती कुसोम सोडून देवान सोडूना म्हजो वत्नो पातळांतलो राखतलो म्हज्या माथ्यार मोग आसो आनी काकुळटीचो मुकुट घालतलो येस सवाल स्वताची कूड कुसोवना देवाक ती कुसोम सोडून ताका आनीक रूप दिला देवान सरकार दिला रूप जाल्यार ताची कूड कुसोम सोडूना मरी माय तसरी प्रेज द लॉर्ड देखून अर्ध घंटा उलयो आता एक ल्हान कथा म्हणया आराधना स्तुती उबे रावले सक्सेस हालेलुया 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 सगळ्या काळजावर अज्ञान गायता हालेलुया 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 हालेलुया
Udapan ग्रंथ अधिक काढा तुझं बाईबल काढा आपण काढा Revelation chapter 3 Brother was there? Yes? Chapter 3 verse 1 once. Chapter 3 verse 1 साखळी सांगले पूर्वी सभेचे पालक देवदूत असे बरे Yes. देवाचे 7 आत्मे आणि 7 नक्षत्र असलेलो असे म्हणतात Yes. तुझी 7 अंजन तू नावापुरतो जीव असा तू नाव वापरतो जीव असा निजाकी कोण निजाकी तू मेलाय तू गेला. Come on. God is telling that the soul is Christians today. ಪ್ರಾಣಜೀವಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತವ ಪ್ರಾಣಜೀವಚಿ ಕ್ರಿಸ್ತವ तारा देव म्हणता तू नाव फक्त मात्र जीव असा. There are some in our church, there are some dead bodies walking. चार जणांनी एका तोट्या गुंतून गिरिगरीच्या गेटीकडे गेलो वय की त्या तोट्या गिरिगरीच्या गिरिगरीच्या गेटीकडे आसलो एक मी ताका विचारले की म्हाका इगर्जे भितर वरा म्हणून विचारले की ताणें ताका बरो केला म्हणून तो भितर येवन There are some Christians even today sitting inside the church, but their mind is at the gate. Their heart is at the gate. Their soul is at the gate. Right? देखो देखो बरोबर आहे म्हणता whole life you can sit inside the cathedrals and land yourself in hell. Whole life you can sit inside the cathedral. सगळे हांगासर यापत वर्सा बसली आबाने म्हणली माई ती हांगा इगर्जेक बसल्या म्हणल्या कारणा खातीर सर्गाक वयता ती. Come on, tell me. I got it.
आता दानियल प्रमाणे सिंहाच्या फुडान गेलो वय ब्रदर सिंहाच्या फुडान गेलो 4 सिंह आसली कंची चंद्री मागणी वाचली खरे कंचे नवले मागणी वाचले हा my sister which novena prayer is she prayed बाळूकीचे मुलकीचे हा शास्त्रात मेसेज आपल्याला पूजन करेली पूजन करताना कंचे मागणे म्हणे सांगा तुमका बाय हार्टचे प्राणांचे कंचे मागणे म्हणे pray in spirit my friends come on rise up मोरी म्हणे ते रात्रीले गोरेले मागणे देखून तिची कूर कुसाना नेक्स्ट Matthew chapter 7 Matthew chapter 7 verse 21 म्हाका सोमियो सोमियो म्हणून उलो पडटा तो yes हय एकलो संगीच्या राजांद्री घोसना yes बघा जो कोण संगीच्या म्हज्या बापाची खुशी करता तो संगीच्या राजांद्री तोलो next समाज जण त्या दिसा म्हजे लागीं म्हणटले हा सबार जण म्हणजे लगे किती म्हणले जेजू लगे म्हणतले सोमियो सोमियो तुझे नावी आम्ही प्रवाद केला नाही तुझे नावी आम्ही व्यवसाय लावला नाही तुझे नावी आम्ही गमसार लावलायला तुझे नावी आम्ही असं केल्या नाही आम्ही असं आणि now come on there are many people who prophesy who drive the evil spirit who work all miracles पैकी त्याच्या पटकन आम्ही लावतो तो एक ब्रदर असा काय उरलं सुखी पवित्र म्हाका काल म्हणटा ऐकलो फोन कर फादर म्हाका एकल्या मनशाक सांग मेंबर्सो म्हाका एकल्या मनशाक सांग इल्लो पवित्र मासो म्हाका मस्त प्रॉब्लेम आसलो म्हाका प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेमांतल्यान म्हाका सुटका मेळ्ळें आज एक तुका पवित्र ना न्ही तो पवित्र आत्मा आलो तो पाद्र्याक तो ब्रदर ते एक आठवले तू देवसाक सांगताय न्ही तू मेल्ल्यांक जिवंत करताय न्ही तू प्रोफेसाय करताय न्ही तो असो तेजे सांगता देवा लागीं जेजू कितें म्हणटा पळय जेजू कितें म्हणालो म्हजे नावी तुझे नावी आम्ही देवसार लावल्यात नाही यस तुझे नावी आम्ही असं केल्यात नाही यस तेवढ हांव ताच्या तोंडार सांगतो आणि हांव जेजू तुमच्या तोंडार सांगतलो हांव तुमकां वळखना डियर फ्रेंड्स पवित्रत्वान बरोवन मोरी माय कंच्या सांगा लागीं गेली पवित्रत्वान बरोवन मोरी माय कंचे नांवान केल्लें Come on, praise the Lord today. Mary is teaching you. Moriam ka shiketa. Come on. Hagar Abrahamची पहिली ती गुलाम सरी 60 मोजतो म्हणाली अब्राहम ती तुझी गुलाम सरी नाही की इस्माईलने हागर हातांवर सोडले तो पाप बेजार आहे त्या भुरग्याक सामन्याच्या दुधात भरता आणि हागराक त्या गैतीचो मरभूमी सोडलेता ते सामन्याच्या दुधात उठले भुरग्याक कांट्याच्या सिलकुटापर्यंत दवरले आणि पर्वताचेर हांव तुजे डोळे उगडटा कई माजना सक्रामेलना कुरिसना दिंडी घाली तिने रेल्वे दिंडी घाली हागर रडली देवा तुवें म्हाका नशें कित्याक केलें म्हाका भुरगो दिलें आनी तो म्हज्या दोळ्या मुखार त्या भुरग्याक ताणें मोर दिलें तुका दोळे दिसना न्ही तुवें म्हाका भुरग्याक कित्याक दिलें काळजांत रावन रोडून तिणें मागलें देवान त्रास दिलो सामुएलाचें पयलें पुस्तक सामुएल चॅप्टर 1 हन्ना देवाला गेली मागणे सोबूकना काळजांत रोड आस्कार सुस्कार आनी रोडून तिणें मागलें म्हणटा देवाचे बद्दल पळया सामुएल फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 1 अन्नान जाप दिली नावसाहेब हांव एक निर्भारी स्त्री ही रोडून मागतना येली पळयता तिका ही सोरोप येवन आयल्या म्हूण दिसता बोबाड मागणें करता पळय ताका ते ठेवून घेता टिशे प्रमटान थोडे थोडे म्हणून मागणें म्हणटा थोडे देवाळांत रोडून मागणें करता कोणानी आसता येली तशें पळय तो प्रवास जाल्यार म्हातारो वानकोड जाल्यार न्ही अन्नाक पळय म्हळें तूं पिये ताका ती म्हणाली ना सायबा
कितलो वेळ तू पीएच स्थितीत रावतेली हा तुझो दाखवासरो पयस कर हा आणि जाप दिली हा. ना साहेब हांव एक निर्भागी स्त्री यस हांव जावं दाखवासरो जावं एक सोयसरो पिवंक ना हांव सोडून येऊन दुनिया हांवें म्हजे काळी सर्वीस हांवें म्हजे काळी सर्वीस करा मुखार होम केलें तितलेंच ताका तो कितें म्हणालो पळय तुजी साकर नाही गलती स्त्री म्हणली की नाका Yes. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी गलती करलेल्या हालसां उलयताली Yes. एलीन म्हळें समाधान वस हा. आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलां तें तो तुका दितलो येस ताच्या मुखार ताचे उपरांत ती भायर गेली देवाळांतल्यान भायर गेली कितें जालें पळय दुसरे दिसा सकाळी फुडें ती उठली आनी सर्वेस्पराचो आराधन केलें हा उपरांत ती रामाक आपल्या घरा परतेली हा एल्कानान आपले पयली तिचे तोंड बाव म्हणून लास्ट थंय उपरांत ती तेंची गेली हा ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामोल फुडें केदीस गतीन भरलेलें दिसूंक ना So it is we are praying. इगर्जीतून भायर येतना अन्ना बरी सोतोसान भायर गेली कितके जाणांनी सांगा बाबा ताचे मॉंगी आनी ताणे किर्तन म्हणलें का कोण किर्तन म्हणून हांकां एक 2 मिनिट चड जावंक वचना आमच्या वाच्यार मोगाळ भावनांनी भयणी आज मरिये बरी आमी मागया मरिये बरी सांता वक्ता बरी स्पिरिट फील्ड आता पवित्र पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितल्या जाणांचेर देवलो कमा कितल्या जाणांचेर देवलो हा उलया काय भियेना का उलया 12 जाणांचेर हा बायबलाने उक्ते करा बायबलाने उक्ते करा चॅप्टर 1 धर्मकृत्य पुस्तक चॅप्टर 1 50 ಅದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕೃತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ 50 त्याच दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमा जाल्ले यस आता चॅप्टर 1 नंतर जेजू मेल्या उपरांत ऑलरेडी 120 जण ते जमा जाले पैकी होय आता ब्रदर चॅप्टर 2 गोस पवित्र ग्रंथ चॅप्टर 2 मध्ये आणि निमाण्या दिसांनी ते हांव करतलो म्हणटा ते चॅप्टर 2 वर्स 1 onwards चॅप्टर 2 पेंतेकोस्ताचे परबेसू दीस आयलो चॅप्टर 1 वर्स 15 and 120 जण जमल्यात चॅप्टर 2 मध्ये पेंतेकोस्ताचे परबे 120 जण तर काही सडत असतात नाही असा आणि समेत ते सुवातेर सांगता मेळो नासले 12 जण तरी सोमेत ते एका सुवातेर आसतले तेव्हा एकचपणे कठीण जड वाऱ्याने लेबडी मळ भारताला एक आवाज आयलो आणि ते बसून असलेल्या त्या घरात भरलो 120 people were there. चढ आसले आणि हर एकल्याचे उज्यांचो जिबो तकलेर येवन रावलो आता पवित्र ग्रंथाच्या उज्यांचो जिबो आनी तकलेर आयिल्ल्यो त्यो खंय आयिल्ल्यो खंय देवल्यो काळजांत देवल्यो की आत्म्यान देवल्यो की खंय देवल्यो सांगा खंय आयिल्ल्यो हा एकलो म्हणटा the tongues of fire rested on the tongues of men. The tongues of उजांचे जीवो मनशाचे जिबेर आयिल्ल्यो आनी 120 जण 120 भाशेन उलोवंक सुरू केलें आनी देवाचें उतर बरगड सुरू केलें. That's why today, like Mary, my brothers and sisters, desire the fire. Desire the fire. English तरी उडातो. Every time desire the fire. That the flame will bear your name. Pedro, उजाचे जीव आयिल्ल्यात इतर भाशेत उलोवंक सुरू केल्या उलोवंक सुरू केल्यात एकात्मताच्या भाशणात 3000 लोक म्हाका भोंवडी पडली तुका एक गजाल सांगता जेजू आमकां सड आनी सड मनीस आमच्या इगर्जेक बरोच उंच देव जेजूची आशा धरली तर पुनर्जीवन धरलो तर जेजू फस्ट कोणाक मेरी मगदलेना मेळटलो कोणाक मेळटालो कोणतागी कोणाक मेळटालो पिलात पळय ते म्हाका दिसताले पळय आतां उठला Did Jesus do that? जेजू जेव्हा उठून पाठ कर पर जुन्या बांधायला पूर्ण निकली सावली
सांगतो आलं ना ना जेसूचे काम नाही केले पवित्रतेचे काम म्हणजे बोलणे desire the fire desire the flame in Jesus name. That's why today I'm saying the tongues of fire should rest on our tongue. Praise the Lord. Praise the Lord. देखो पवित्रत्व माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो एफेस गावांवरील पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 एक उदाहरण सांगतो आम्हाला या विषयी थोडे सांगतो एफेस गावांवरील पत्र अध्याय 4 देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखी नका. यस देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखी प्लीज. एवरी ऑक्टोबर इज पण मरियम आहे सप्टेंबर कोणा मे महिना कोणा हां हर एक सोमवार कोणा हर एक ऑगस्ट 15 कोणा मोरी पवित्र आत्म्याने सगळी पवित्र मोकाटल्या मरी असा पवित्र मोकाटल्या मरी असा तर सगळं मला एकच पवित्र पवित्र कोणचं दिस एक पेंटेकोस्टलचा पवित्र त्याने म्हणून नोव्हेंबर टू होली स्पिरिट मरी नाही बदलला वगैरे देखो मरियम विषयी आमका मस्त कळीत ना किताबाला जेस विषयी आमका काही कळीत नाही पवित्र विषयी काहीच कळीत ना. ऍक्ट्स चॅप्टर 19 वर्स 1 काढ धर्मकृत्य पुस्तक हे 2000 वर्ष पहिले बरेले ते अजून सारख्या सगळ्या ऍक्ट्स चॅप्टर 19 वर्स 1 धर्मकृत्य पुस्तकात हत्तोबತ್ತು वाक्य 1 अपोलो कोरिंथात असताना यस 2000 वर्ष आधी पाऊल वयल्या प्रदेशाने भोवून एके जागेवर पावलो. यस हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. यस ताणे तांचेर विचारले तुम्ही सत्मन लेतात ना पवित्रत्व घेतलावे. तुम्ही सत्मन लेखन पवित्रत्व घेतलावे हां ना पवित्रत्व असा म्हणून आम्ही ऐकले ना. पवित्रत्व असा म्हणून आमका कम ऑन हाऊ मेनी ऑफ यू हांगासर बसली हां म्हाका तुमकां कुठल्या पवित्रत्वान शिकवत आसा हांव तुमकां एक गजाल सांगता आमकां सरकार वरचे पेद्रून नाही पेद्रून सावी म्हणून रावला व्हडली म्हणजे काट्ट कथे रडा आमकां एफएस चॅप्टर 4 वर्स 30 मरियम का सरकार वरना मरियम बरी जी आमी सरकार घेता पवित्रत्वान भरून कोणचोच सात आमकां सरकार वरिना सात आमकां सात वरेस कोणूच आमकां सरकार वरिना युरोप कांचे जी आमी सरकार घेता आमकां सरकार वरचे पवित्रत्वान मात्र सापाव क्लिअरली म्हणता देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखी नका. यस कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा आमकां सुटका दिवंक आसच्या त्या दिसा तुम्ही आपणाचे मन कळीत जावचे खातीर तुम्ही आपणाचे तुम्ही बापाचे कळीत जावचे खातीर सत आत्म्यावरवी देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. सत्यावरवी देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. यू आर सील्ड बाय द पॉवर ऑफ द होली स्पिरिट माय फ्रेंड्स. यू आर सील्ड पळया आमच्या घरात वस्तू मसी असते पहिले मसी पुढे सोडले ती एकच प्लेट दिसतात मसी काय किती करतात उद्या दाखवून दवरतात सील करतात एक पुरीस ही एक स्त्री काले गुंत घालतात त्यो आमकां कळना ती आमची उकळटली. आर यू सील्ड विथ द होली स्पिरिट. तुम्ही पवित्रत्वान अभिषेक करा मी तुमकां सील केले हां केला क्रिसमस दीस कितें म्हणालो घेया मोर सरकार तुका पवित्रत्व म्हणटा अरे बाबा अरे ताका आमी म्हणटल्या कांगी भितर म्हजे मरिपाक गेल्ले शिवाय कोणूच बापा कडेन खंयच्या बायबलांत उत्तर हर एक सांत हर एक मरिमान हर एक वक्त ते केवळ नकेत्रां वासंद्रेन सूर्य वेगळेच आसा सूर्याचो उजवाड समरेन घेता आनी आमकां सात आमकां जेजूचो उजवाड दिता आनी आमकां हां मरिमान जेजूचो उजवाड घेता आनी आमकां तिसोंतो म्हणलो उजवाड आमकां तर तुका सूर्य जाय की चंद्र जाय. हॅलो गो टू द सन गो टू द सन डोंट होल्ड ऑन टू मून. यस वी नीड इट. मरिमान आराधना करी नमन करी गौरव करी पुरा करी आम्ही कित्याक करी नाम सांगता आता तुमच्या घराची जायी जण आणि म्हणतात तुमचं बाबा तुम्ही मरियम आराधना करता
आदर करता ती कितेंय म्हणून तांची कोडी हांव तांची कोडी काढ म्हणून तुमचो बाबा तुम्ही गैरसमज नाका मरियम माय तुम्ही कित्याक नामान करतात आता सिंपल सवाल विचार तुमकां बोर जाले म्हणजे उलय गाडी करता तुमकां कोणी धांबाय काडल्यार तेका बोर जाल्यार बघता कोणी कितें ओके भेट मग कसं परवा मोठी घरच्या तारी मोठी मायची माझं खुशाव येतात न्ही तेन्ना आमच्या हिंदू भाऊ ते गणपती खुशाव करतात वय आमच्या खुशाव आनी आमच्या खुशाव कितें व्यत्यास What is the difference between their procession and our procession? Come on, tell me. ती वरून काम करतात तुम्ही आम्ही वरून अरे ती मान करतात ती वाटी पेटतात फुलां घालतात ते करून आमचो गावात कंडोळचो आमकां जाप ना आता म्हाका तांचो बावाट टिका करून म्हाका नाका तुमचो बावाट आनी म्हजो बावाट गट करून हांव हे विचार करता म्हजो ती बायक सांगना नाका मागीर म्हजी जीव काडटा ती आता तांची इतल्यो देव आसात न्ही तांचो एक देव म्हाका सरकार हांव सांगना तांचो इतल्यो देव आसात न्ही तांचो एक देव सरकार आसा म्हणून हांव सांगना नांव सांगना ते म्हणतात ते चमटात काल्पनिक तांचे कितें आसूं तांकां आमी टिका करूं ना आमचो मोरी माय सरकार आसा की तिची इमा सांगा दवरया ती इमाची पट्ट्यान कोण आसा मोरी माय तयार आसा हांगा तुमचे बाकी ओके आनी सांगतात तर सरकार आसा की हॅलो ताची इमा सांगा दवरल्या त्या इमाची पट्ट्यान तो आसा की 6 वर्स सरकार आसा की तो खंयच्या इश्टेन जावन बोलप करता आसा की खंयच्या इश्टेन गेलो करता आसा 7 नंतर खंयच्या इश्टेन जल बोलप करता आसा मदर तेरेसा आमच्या दोळ्या मुखार जी येयली ती सरकार 3 हेक्टर मागीर कोणी आश्चर्य सरकार पयली ती जल्मली ती मेली आमच्या दोळ्यांत आमी पळयले हरी एका सांतांक मनशाक तुमच्या दोळ्यांत पळयले पारखिले ती मेल्यात करती जाली ती सरकार गेली आनी तांची इमाज आमी हांगा दवरल्या त्या इमाजी पटल्यान जियोचो मनीस सरकार आसा सांगा कमान टेल मी वन पर्सन फ्रॉम देम खंयच्या पैकी एकलो मनीस खंयच्या इश्टेन नांव आसा तांचो बी ताणें फाटीं सांगलें तो खंयच्या इश्टेन देवाची महिमा ताच्या कुडीन कशी परगट जाली सान सेबॅस्टियन पळयलें तुमी रुखा बांदून गेला पाले तोपल्यात तुमी पळयले दैव सहाय्यान पिळ्ळे पळयले 2022 ताका सांस्कृत केल्या ताका जीव तुमी वाचले म्हणजे भावन आणि बहिणीनो खंयची मनीस काल्पनीक ना मरी काल्पनिक आमी मान दिता हरी एका सांगता हरी एका देखून तुमी क्लियर करा तांच्या पुरुषांक आनी आमच्या पुरुषांक व्यत्यास इतलेंच आमच्या ही माझी पटल्यान कोण आसा आसा जीवची मनशां आसा ती अजून आसा सरकार आसा देखून आमी तांकां मान करता पूण तांचे बाबतींत तांकां कसो आमी तांची टिका करची नाका पूण म्हजो बावाट असो समजून क्लियर आसता तुमकां दुसरें आतां मरी माये विशीं आमी कित्याक टिका मान करी जायना फर्स्ट बडो मरी लागीं येता नामान कृपेन बरयलें ताणें की नामान मरिये म्हणून बाय मरियेक नामान मरिये म्हणून नामान कृपेन भरलेलें म्हणटा कित्याक हे फुल ऑफ ग्रेस तिका देव मरिये म्हणून आपयना तिका बेदिसता आमच्या घरा कडेन गोवाचें नांव काडना हे 2000 वर्सां पयलीं आतां न्ही गोवाचें नांव काडीत कित्याक रेफरन्स आतां गोवाचें नांव सरकार मरियेक आंज पडवे नामान मरिये म्हणूनच नामान कृपेन धरलेले तिका देवान दिल्ली कृपेन 1% सुद्दां ती उणी जावन हे फुल ऑफ ग्रेस only 2 people are called full of grace service for daya
भरला नंतर मरी एक मात्र या संसाराची एकाच तनुच्या कृपेन भरलेले सांभाळ म्हणटा देवान म्हाका ती कृपान उगडावून म्हाका इल्लो राग येता आय लूज माय कृपा ग्रेस म्हाका मसो जाता आय लूज माय ग्रेस मरी कृपा उगडावून दुसरे तुम्ही इतली जण कागद दिले दैनिक कागद दिले आता दाखले तुम्ही तुमच्या चेडवाक पळो घेताना तू माझ्या भुरग्याची आवडी जाता येऊन त्याला विचारले नाही देवा मरी मोग करताना फर्स्ट तू मोग करता येईल सवाल नाही तू माझ्या पुताची दे वॉन्टेड ए सन देवा पूत जाय आसलो या संसारात जर देखून ती आवडी जाय आसली गाडी मध्ये फ्रेंड्स सेकंड सोप्या चलता by age 50 they are finished तुम्ही का धरले तुमच्या पुढे बदलावून जाताना कळले आव येत होता म्हणजे संसाराची एकच स्त्री आपण का जर जाऊच्या पुढे गर्भेस झाली आणि गर्भ समोरच्या पुढे ती गर्भेस झाला म्हणजे कळीत असेल कोणाकच कळीत कंचसरी एक होत असेल The only woman in this world आपण का जर जाऊच्या पुढे गर्भेस झाले येऊन कळीत असेल तर मरी एक मात्र दुसरे तुम्ही गर्भेस झाल्यात 9 महिन्या उपरांत भुरग्या सर्व किल्ल्या मागील पूर्वचर कोणी छेडून म्हणून कळले वैली संसारात एकाच सरी एक आपण गर्भेस जाऊच्या पुढे जर आपण गर्भेस झालेली म्हणजे गर्भाच्या पचून जन्म म्हणून कळीत असेल तर ते मरी एक मात्र थाळी देऊन वाटतो प्रेज करा ती आणि माझ्या आव एक मस्त व्यत्यास असा ती आणि माझ्या आव एक मस्त व्यत्यास असा तर चेडको भुरगो जन्म जालो तुम्ही भुरगो जन्मल्या मागीर म्हाका एक मस्तपणा येता म्हणजे भुरगो का दिना धाडटो हांवें एक भुरगो जन्मला एक नांव सोदलो ते नांव सोदचें हांव फुडें म्हणजे डिक्शनरी आमी पुरो नांव बरोवन दवरलें पुरो धाडची तांकां एक पसंद मेळटा जन्मच्या आधीच गर्भे समोरच्या आधी जाऊन गर्भेस जातली माझ्या गर्भान चरकुक्त भुरगो जन्मतलो आणि ताका जेजूत नांव कोणाक एका स्त्रीक कळीत नासले मरियम एक मात्र कळीत आसले भावन आनी भयणीक प्रेज देखून तिका आमी मान करचे देखून तिका आमी मान करचे पळय हांवें सांगलें तें ताबरनाकला संवसाराची प्रथम ताबरनाकल ओके हांगासर भुरग्यांक जल्म दिल्ली हांव या तुमच्या गर्भांत जल्मतल्या भुरग्याक केदार मध्ये देवाचे उतर वाचले आमी तुमी डिड यू रीड द स्क्रिप्चर फॉर अ चाइल्ड when that baby was in the womb एकच प्रथम स्त्री 3 महिन्याच्या भुरग्याक आत्मा मोजो सौम्यातला वाढता देवा मोजा तारुकाते उल्लासा ते कोणाकी गई गेली आपल्या पोटात वाढच्या भुरग्या घरी एक दिसते जायने एकच स्त्री देखून तिका मान नेक्स्ट तुम्ही गर्भेत असताना आणि एक गर्भेची स्त्रियेची सेवा केली असेल कोण असा त्याला तुमकां तुका म्हाका काय सेवा करू ती गर्भेच्या समोर कळले अनेक गर्भेत स्त्रियेची सेवा करून गेली तर प्रथम स्त्री देखून तिका मान एक स्त्री आता गर्भेत झाल्या मागीर आन बोडो तिचे लागीं एक सोड दितालो सांगा म्हाका गर्भे समोरच्या फुडें आन बोडो आयलो तूं गर्भेत जातली एका चर्च्या भुरग्याक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजून नांव दवरलें ताच्या उपरांत आन बोडो तिचे लागीं उडयलें म्हाका भावनांनी कळिना झुजेन कितलें केल्लें खंय आमचो आन बोडो 9 महिने उपरांत आन बोडो झुजे कडेन उडयला पळयना देवाक एक स्त्री ती सकट स्त्रियो कुलसामणी रोड तकली वर पोटकावे लागले देवाचे जो आमच्या वांजेरान म्हणटा
मरी ताची आवय पुरसांगली उबी आसली. ताळयो पडटा उबी आसली. उबी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. कोणे कसले आवयक मान दिवंक नाका गे म्हाका. नेक्स्ट गर्दनच्या पट्या म्हाका रावा तो सगळे सकल देवला. सर्गीचो देवपूत गर्दनच्या पट्यान घेतला. सर्गीचे आन पडले महिमा देवाकू सर्गी कथा म्हणटात. सर्गी आसलेले केत्र सकल आयला. संसारात एक स्त्री सगळे सर्ग संसारात काढून धरले. त्यावर एक मात्र पडे देखून आम्ही कथोलिकाचा मान करता. देखून आम्ही कथोलिका मान करता. वक्त्यमापन पण सगळे सर्ग तिका संसारात हाताय हाडून धरता. She can bring all heaven to this earth. अनेक वक्त शेड्यूल मरियेश. लूक chapter 2 verse 19 and 51. दोन पटी लूक हे म्हणता ह्यो सर्व संगती तिने तिच्या काळजान जागरून दवरल्यो. देखून ती मॉडर्न ईव पळय. उत्पत्ती पुस्तकात जेव्हा प्रथम दाखल्याक रचले मागीर स्त्रियेक रचले. यस तिका इवा म्हणून नाव दिलें. इवा. तिने देवाचे पुत्र ऐकून म्हळ्यार तो हांगा आगाव बसला आणि येवन थंय वचून सैताना कडेन उलयता. सैतान एक ऑफर दिता. फळ दिता न्ही. तिका इसारी कसले सैतान राव म्हणजे नवऱ्या कडेन दूत इसार देता की खंयचे कित्याक इसार येता ना ताचे का इसार आमगे क्लासा क्लासा गो ऑफिसार गेले तेगलो गुजरी हळे पात्रे कपडा ऑफिसार नाही कपडा आता कोण म्हणता किती बघा ना म्हणजे गुजरी तर इतक्या ऑफिसात कोण फर्स्ट स्त्री निषेध केली. दाखल्याकडे एक कन्सेप्ट तरी येत असले इसार येत असले इवा. देखून देवान सगळे मिळते गेले. नव्या सृष्टेत पहिले स्त्रियेक रचले. स्पेलिंग घेत दवरले पूण इल्ले उलटा बटा गेले. इवा आले येशीन कडेन आहे. स्पेलिंग इज नॉट चेंज. देखून देवान कडेन उलटा करून ग्रंथान म्हणले नो आकाश आणि नवी सृष्टी हांव रचता. येस जर देव सगळे नवे करता आमची कुडी नवी करून ताका जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका चलो पळया ती नवी तरी दोन कोटी म्हणटा ह्यो सर संगतीने काळजान जागून दवरल्यो. आमच्या गांवांत आठवड्याचे दाखल्या ह्या कानांत आयकतात ह्या कानांत सोडटात. आता तुम्ही सांगा की असं अर्ध किलो टोमॅटो हाडा म्हणून तो उरले मिरसांग लसूण पियाव पूर हाडलेला टोमॅटो हाडना म्हणटा अंदा आयकता कितें सोडटा तो मागीर फक्त कितें जालें दाखले तशें आसात. स्त्रियो तशें न्ही त्यो येना आयकत मागीर येना सोडटा. ती म्हाका खबर ह्या गांवांत सगळ्या गांवांत तशेंच. तुम्ही मार घाल्यार घाला हांव आतां नायरा प्रकारे सांगता ओके. ती हांगा आयकतात येणे तूं बद्द आसलें. One exception to all women. तिने या कानात ऐकले डायरेक्ट काळजा काढले. हे सरसंगती तिने काळजान जागून ठेवलं. साधारण सोपी स्त्री ती कितेंच तिका कळीत ना. देखून म्हाका भाव आनी भयणीनो आज मरियेचे स्वर्गा वरान संभ्रमत आसतना हरी एक कोटी तुम्ही इतलें समजूं मरियमाचे येतात पांयां येतात आणि एक वाद पेटयतात. एक लिवली म्हणजे वाद पेटयतात. मरियमाच्या पांयां येवन मरियमाय आमच्या गरगरीची सगळी चेडवां सिस्टरां जावन दी. आमच्या गरगरीची सगळे चेडके पात्र्यार जावन दी मरियमाय तुका वाद. पूण एक उडा सोड म्हाका एकच नातवा काय एक सोड. हां तुम्ही फुलां अर्पण मरियमाय कितें म्हणटा आता मी जर असो मग आमचे
पिरगजेंचो सन्मान आसलो कित्याक म्हणल्यार आमच्या पिरगजेन हांव फस्ट पाद्रे म्हाका येवंक गावना म्हज्या बदला कोणाक बसयलें म्हज्या माईक बसयली सन्मान केलो कोणाक आवयक मान मेळ्ळो कोणाक बुद्धाक म्हाका मान मेळ्ळो सन्मान मेळ्ळो घेतलो कोणें आवय आज म्हज्या सगळ्या पिरगजेन म्हज्या माईक पळय बरो मान आसा कित्याक म्हळ्यार पाद्रयाची आवय ती पाद्रयाची आवय यस देखून तुम्ही मरियमाच्या पायांकडे येताना एक वाद पेटितात परवा फुलां घालपितात मरी म्हणटा अत्नो मोजो सोम्याक ना वाडटा ये मान म्हाका नाका ये बाबा तुका तुका जे वाडे तुजी भुरगी ये म्हाका नाका तुका देखून तुम्ही उलटन जेशी म्हणटा your encounter with the saints should end with encounter with Jesus. तुझी भेट मरियेची भेट जेजू ते एंड जायचे जर तर मरियम आयला गेलोय वाद पेटाले पाटील गेलो तर मूर्ती पुजा तुम्ही मरियम आयला कसं आणि मरियम आयला मला जेजू पळवना म्हाका ಗೊತ್ತು ना जेजूक आल्या जेजूक ये मान तुका तुझ्या पायां पडलो करता कमान आज मरियम आयला मान करताना एकच उत्तर सांगता जर तर आम्ही पवित्र आत्म्याशी जाणं जायलं जेजू विषयी जेजूचे उत्तर जाणं जायलं आम्ही मूर्ती पूजा करता कमान देखून आम्ही आज पवित्र आत्म्याशी सांगले आत्मीय क्रिस्तावाविषयी सांगले फकत तुमका म्हाका आनी तुमका देवाचे उत्तर केदार क्लियर समजता की ते दुसरे देवान मरियम आय भिडान दवरला सांत पावल एक कडेन मरियम आयचे विशीं उलयता की सांत पावला क्रिस्ताच्या पुरुषा शिवाय जिवान जाल्ल्या क्रिस्त शिवाय दुसऱ्याने कितेंच बदल करचे न्हय म्हूण हांवें मनान घेतला उरले सगळे आमी गोबर म्हूण चिंता कोय म्हूण चिंता क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट Christianity began with not with Mary but the death of Jesus my friends Christianity began with the death of Jesus not with Mary not with Christmas देखो ये गजाल क्रिसमस दिसा सांजुते आणि मरी जेजू कांदून घोड्यार गेली की गडवार गेली हा खंयच्या बायबलांत आसता कितली शतमानां जाली खंयचेय क्रिसमस कार्ड पळोवन म्हणू नाका सोलोन गेली भावनांनी गेली दुबळी राय गडवार येताले व्हडले व्हडले मनीस घोड्यार येताले ही दुबळी हांगा एक पयसो दिवनासलो ती त्या आश्रमांत जागो आसलो हांचे पयशे ना देखून तांचे जागो मेळो म्हणटा जागो ना म्हणून जागो आसा हांचे लागीं पयशे ना दिवंक कळ्ळें देखून कमान आज तुम्ही रियली मरियमाचो मोग करता तर कणग्यार म्हाका मस्त सांगूंक आसा पूण आमकां वेळ ना आनी एक फावटी आसतलें मागणी आसल्यार खंडी जावन हांव येवन तुमकां आनी ती सर्ती सांगूंक वेळ आसा हांवें पळोवंक मेळटा हांगासर 8:20 ऑलरेडी जाली आमकां जी मरियमाचे विशीं जायती समजले ही गरज ना आमकां गरज आसची पवित्र आत्म्यान जेजू देखून तो कितें सांगता ते तुमी करा म्हणल्यार मागीर ती उलोवंकूच ना तिचे विशीं खंयच्याच देवाचें योजन पळया देवाचें योजन मरिये विशीं बायबलांत बरोवंक ना 7 पुत्रां बरयलीं 7 They have turned into the 7 laws of love. देखून आज मरियम आय परवा ती सर्गी वरण करता समजावन करता इतल्या वरण त्या मायेक आज आमच्या घरा वता हांव देणी घालता हांव आबा बेसांव देव मागता न्ही आबा हांव पयशे घेता म्हजे पासून मान म्हणटा न्ही ते प्रोटेस्टंट भाव इतर भाव तांच्या आबा लागीं मागना न्ही फुडली म्हयने लागीं मागना न्ही तर मरियम लागीं मागोवंक मरियम मुखार मागोवंक नाका आता कितले जण म्हणजे फादर कडेन फादर ते सांगया फादर पाल्या म्हजी परीक्षा फादर म्हाका फादर म्हणटा जाय हांव मागता मरी तितलें मरी लागीं तशें तेचें ताचे वर्त बापा न्हय कळ्ळें देखून मोगाचें इतलें स्पिरितान वाडलें
सतान आणि स्पिरितान मागचे म्हळ्यार ते मोरी सतान आणि स्पिरितान मागले तिका खंयचेच नवें तें नातलें बरोवन दवरलें अज्ञान कत्कल्याक देखून हांगा येवकारीचो मुखार येतात तुलो केजो मोगालुधा कितलो मोगाल इश्टांचो आतां तुका एक इश्टीन आसा आमची तूं सगळें सांगता की ना तुजें हां राग येयल्याक सांगताय बेजार जाल्यार सांगताय नश्ट जाल्याक सांगताय भुरग्यांनी पुरपुरल्याक सांगताय कितलो मोगाल इश्टांचो हाचे लागीं सांगूंक तुमकां कोणी बरयलें जायना हां इश्टा लागीं सांगूंक कोणी कोणी बरो दिलें जायना तुमकां प्रे फ्रॉम युअर स्पिरिट तो पागल्या कडेन सगळें पवित्र न्हू आचे कडेन पवित्र न्हू त्या ब्रदराकडे त्या मास्टराकडे पवित्र न्हू नो यू हॅव द हॉली स्पिरिट देखून तुजें तें मरण तांकां तें सगळें जिवंत उठय उगडापण चॅप्टर 3 वर्स 2 जिवंतपण हें जिवंतपण खंयचें म्हळ्यार तुवें तुज्या बॉक्सी तुज्या फ्रेंडाक तुज्या शेजारच्या बॉक्सीन हाडल्यार तूं मरण कसो हाडलें की आतां आनी हांवें म्हज्या फ्रेंडाक बॉक्सीन पूण ताका पयर ल्हान एक्सिडेंट जाला जाय दिसला बॉक्सीला पूण म्हणटा एक्सिडेंट जाला जाय जे लोक तर त्याच्या खातीर बॉक्सून फक्त ना पडे पवित्र ज्ञान जियोवचें पुनर्जीवन जावचें सर्गाक चडचें म्हळ्यार म्हज्या भावान आनी भयणीन कमाव तुज्या कुडीक आनी प्राणाक कितें जाता म्हूण चिंता करनाका आत्म्यान प्रेज द लॉर्ड म्हणटाच आमी आराधना तयार करूया समट आणि सावाला संसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडटासल्यान कडपा सारक्या
मुरी माईक उलो मारता असताना सडई आमचो भावाड सांता भक्तांची जिणी नियाळताना सडई आमचो भावाड आराधन नवीन भक्तीन करता असताना सडई आमचो भावाड मागणी रसार करून परताना सडई आमचो भावाड सस्वा खडा तितलो भाव वाटतासल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड सोम्या सडई आमचो भावाड समर्थ आणि सवाला दर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.